भारतात परतून वाढले पेट्रोल डिझेल. गोंयांत पेट्रोल जाला 74.40 रुपया लिटर, जाल्यार डिझेल पावला 75.61 रुपयांचेर. फकत 3 सप्तकांनी डिझेलांच्या दरात 22 खेपे वाड जावपाचो विक्रम. मोती दोंगर करात कंटेनमेंट झोन, मडगांवकारांनी मागले सरकारा कडेन. थळावो आमदार दिगंबर कामत सांगता भियेव नाकात, लोकांच्यो चल्ल्यात तपासण्यो. सरकार तयार करपाक सोदता कोविड एक्झिट स्कीम. क्रेडिट सोसायटीच्या रीणकारांक थाकाय दिवपा खातीर चल्ला विचार, सांगता सहकार मंत्री गोविंद गावडे. गोल्ड लोन दिवपाकूय करतले सुरवात. नुस्त्या ट्रकांक लागू करतले टॅक्स, महसूल वाडोवपाचो सरकाराचो यत्न. रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकप्यांनी करची पडटली आपली नोंदणी. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. कोविड एक्झिट नांवाचे स्किमीचेर विचार चल्ला. मुळात क्रेडिट सोसायटीची जांची रिणां थकल्यात ते कोविड-19च्या काळात आनीक अडचणीत आयल्यात. तांकां थाकाय दिवपा खातीर हे स्किमीचेर विचार चल्ला, सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. तेच बरोबर NPA म्हळ्यार क्रेडिट सोसायटी नॉन परफॉर्मिंग असेट मुक्त करपाचोय निर्णय जालो. सहकार मंत्री गोविंद गावडेन गोंयभरच्या क्रेडिट सोसायटींच्या संचालक मॅनेजरांबरोबर महत्वाची बसका आपयल्ली. आदलो सहकार मंत्री प्रकाश वेळीप, नरेश सावळ हांच्याबरोबर साबार संचालक हजर रावल्ले. गोल्ड लोन दिवपाक परत सुरवात करची, क्रेडिट सोसायटींचो फोरम करचो, वन टायम सेटलमेंट अशे साबार विशय हे चर्चेक आयले. परत बसका घेवन ह्यो गजाली जाग्यार घालतले अशें सहकार मंत्र्यान सांगलें. मेजर ज्यो सोसायटी ज्यो आसा ते NPA यूज जावपाचें कारण कितें हाचेर आमी चर्चा केल्ली आसात. तातूंतल्यान आमकां भायर सरपा खातीर आमकां कितें करपाक जाय ताचेर डिस्कशन जाल्लें आसात. आनी सद्या कोविडाचो हे दीस आसल्या कारणान हे कोविड महामारी केन्ना सोंपतली आनी म्हणून आमकां कितें प्लॅन्स घालपाक जाय ह्या हेचेर चर्चा करपा खातीर हांवें हांकां आपयलेलें आशिल्लें. एक आमी OTS स्कीम काडिल्ली आशिल्ली आनी OTS स्कीम जी काडिल्ली ताच्या वेळाचेर आमी कट ऑफ डेट घातिल्लो आशिल्लो. ती OTS स्कीम सद्या पयलूय काडिल्ली आशिल्ली सरकारान, पूण मध्यंतरी आमी फाटले 3-4 म्हयने काडिल्ले आशिल्ले. पूण अत्यंत म्हत्वाची जो डिमांड सगळ्या कोऑपरेटीव सेक्टरांतल्यान आशिल्लो ते म्हळ्यार गोल्ड लोन परत सुरवात करपाचें. आनी ते गोल्ड लोन परत आमी परमिशन दिवपाचें RCSन आजचे मिटींग आमी ठरयल्लें आसा. सवलत जर दिली, आमी जर स्कीम जर इम्प्लिमेंट जर केली, OTS स्कीम म्हणून नाकात किंवा कोविड एक्झिट स्कीम म्हणून आमी आज एक फॉर्म करपाचें थरलेलें आसा. ती स्कीम जर आमी जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता NPA जो आसा तो खूब कमी येतलो आनी जेणे करून जे फायनान्शियल जे स्ट्रेंथ जे आसा ते खूब स्ट्रॉंग जावपाक शकता. प्रामुख्यान जे वन टायम सेटलमेंट हाजे संबंदीत चर्चा जाली कशें आसली. एकंदरीत हे कोविड-19 हे गोंयांत चालू आसा, देशभर चालू आसा, जगाचेर चालू आसा. हातूंतल्यान कोऑपरेटीव सेक्टर आसा, क्रेडीट सेक्टर आसा, हाका सुद्दां बरी झळ बसली आसा. आमचे जे लोनी मेंबर आसात तांकां कशे बेनिफीट जातले, जे क्रॉनीक आसात किंवा जे संस्था आसात, क्रेडीट सोसायटी आसात, ह्या दोगांचो कसो फायदो जातलो ह्या संबंद सविस्तर विचार जाल्लो आसा. आनी हातूंतल्यान अशें ठरलें की वन टायम सेटलमेंट ही एक स्कीम RCS डिझायन करतले, जेतूंतल्यान डिफॉल्टर जे आसात, जे तांकां कांय अडचणी लागून शक्य जालें ना भरपाचें हप्ते, तांकां बेनिफीट दिवप आनी ना नुकसान संस्थे जायना आसता, क्रेडीट सोसायटी नुकसान जायना आसता. अशें सादारण 2015 मार्च म्हणजे 1 एप्रील 2015 हेंचे जे NPA आसले अकावंट आसतले तांकां 10% मॅक्झिमम 10% पर्यंत इंट्रस्ट चार्ज करून तांकां एक बेनिफीट वेव्हार दिवपाचो ही एक. सगळ्याच क्रेडीट सोसायटीची पोझिशन तशी गोंयांत पळोवपाक गेल्यार बरी ना, पूण NPA वाडत आसा. पूण तो NPA कंट्रोल करपा खातीर आयची ही मिटींग आनी त्या NPAचेर काही एमेंडमेंट करपाक जाय. तेच्या खातीर RCS आनी कोऑपरेटीव मिनिस्टर ह्या दोगांनी जवळ जवळ 10-12 ते 15 क्रेडीट सोसायटीज आसले तांकां आयज आपयल्ले. तांकां तांचे बरोबर उलयले, बरेंच डिस्कशन जालें, पॉझिटीव डिस्कशन जाल्लें आसा. मॅक्झिमम बेनिफीट लोनींग कसो मेळटलो आनी त्या बरोबर
सगळ्यो अर्बन क्रेडीट सोसायटीज NPA मुक्त कशें जातलो हेचेर बरीच चर्चा जाली आनी त्या प्रमाणे ठरयल्लें आसा. क्रेडीट सोसायटी मजबूत करपा खातीर गोंयांत जें कितें जाय तेचेर बरेचशें उलोवप जालें आनी तातूंतल्यान म्हाका आशा आसा की जे कोऑपरेटर्स आमचे गोंयांत काम करतात आनी जे क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटीचे चेअरमॅन्स आसा ते पॉझिटिव्हली घेतले. पूण काही बऱ्याचशा गजाली आसा की फायनान्शियल पोझिशन लोकांची बरी ना, आयजूय बरी ना. आयज समजा जर NPA म्हणून समजा जर तांकां समजा जर OTSची स्कीम काडली आनी OTSचेर आमी उलयल्ले आसा, पूण OTS स्कीम समजा दिवन सुद्दां समजा जर तांकां भरपाक जालें ना ताजें सुद्दां सोल्युशन काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ताजेर सरकाराचे वेवस्थेन सर्क्युलर येतले आनी ताजेर मागीर उलोवया. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. मडगांवां कोरोना पातळच्या आदी मोती दोंगर कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करात. भाजपाच्या फुडारपणा खाला मडगांवच्या थळाव्यांनी मागला. जाल्यार मोती दोंगरावयल्या लोकांच्यो चाचण्यो चालू आसात. उरिल्ल्यांच्योय तपासण्यो वेगीच जातल्यो अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सांगला. कोरोना पातळचो न्हय हे खातीर सरकारान गरजेची पावलां उबारपाक जाय अशेंय ताणें म्हटलां. आयतारा राती मेरेन मोती दोंगरार 15 परस चड कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडले. पुलिसांनी पुराय वाठार सील केला. भलायकी अधिकारी थळाव्यांच्यो स्वॅब टेस्टी करतात अशी थळावो आमदार दिगंबर कामतीन म्हायती दिली. हो वाठार कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करचो अशें भाजपा फुडारी शर्मद रायतुरकार आनी हेर थळाव्यांनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला. सगळ्यात पयर रातचे एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाणटो मनीस आनी ताज्या फॅमिलींतले 3 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तर काल सकाळीं हांव हांगा कलेक्टरा बरोबर मिटींग घेतली आनी इमिजिएटली काल 3 एक्झिट्स पळय आशिल्ले त्या एरियांतल्यान भायर वचपाचे थंय ब्लॉकेड घालून पुलीस पोस्ट केलो आनी तांकां सगळ्यांक सांगलें तुमी कोण घरांतल्यान भायर सरनाका. पुलिसांनी वचून सांगलें, सगळ्यां बरोबर तांचे मिटिंग्स घेतल्यो आनी काल इमिजिएटली दनपारां 2 टिमी वयर गेल्यो आनी तांणी जवळ जवळ 197 स्वॅब टेस्ट घेतले. सगळे शेजाऱ्यांचे, तांचे फॅमिलीचे, तांची फॅमिली खूब आसा, सगळ्यांचे घेतले. तातूंतले आज सकाळीं 197तले 7 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. उरल्या तांचे कोण डावट आसा जाल्यार तांचे आज सकाळीं आतां 10:30 ते परते टीम वयर गेल्या, तांचेय ते स्वॅब टेस्ट घेतले. हांवें कलेक्टराक सांगलां जें कितें कायद्यान करपा जाय तें तुमी करा. कालच सांगिल्लें मेड किंवा जे पळय घरकामाक कोण येतात ही मोती दोंगरावयली रेजिडेंट्स आसात आनी फाल्यां मोती दोंगराचेरूच जर सगळ्यांक जर हे कोवीड जर पसरलें जाल्यार फक्त ते मोती दोंगरा पुरतें उरचें ना, जाल्यार ते एंटायर मडगांव सिटीन भितर सगळ्याक पातळपाक वेळ लागचो ना आनी म्हणजे अक्षरशः बियॉन्ड कंट्रोल आनी सगळ्यांच्या खातीर ते अशें डेंजरस अशें सिच्युएशन आज हे मोती दोंगराचेर हाका लागून जाल्लें आसा. एक्चुली पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें पूण जाता तितल्या बेगीन मोती दोंगर हो कंटेनमेंट झोन म्हणून तुमी डिक्लेअर करचो. मोती वयल्या खंयच्याच रेजिडेंटाक पळयता आसतना तुमी ना हो कोण तरी हाका पयस उडोवचो अशें दृश्टिकोनांतल्यान पळयनाकात प्लीज. आमी जे पळय लेटर दिल्लें आसा ते कंटेनमेंट झोन फॉर द सेफ्टी ऑफ रेस्ट ऑफ मडगांवकार्स आनी फक्त मडगांवकारूच न्हय तर मोती वयले जे सुद्दां रेजिडेंट आसात तांचे खातीर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मांगोर हिलच्या कंटेनमेंट वाठारांत बोवाळ जाला. जायते खेपे विनवण्यो करूनय गरजेच्यो वस्तू पावोवंक नाशिल्ल्यान लोक चोम्यांनी येवन बोवाळ घालपाक लागले. अशे तरेची परिस्थिती येवनय अधिकारी सुशेगाद आसात. एके वटेन कोरोनाची महामारी जाल्यार अशे परिस्थितींतय लोकांक बिलां दिवप चालूच आसात. लोकांनी हे वृत्तीचो निशेध केला. कंटेनमेंट झोनात गरजेच्या वस्तूंची पुरवण जायना, लोक भुकेल्यात, पिडल्यात अशें आसतना ह्या वाठारांनी सरकार बिलां कशी कितें धाडटा? रेजिनाल्ड लॉरेन्सून जाब विचारला. तिडकल्लो लोक बॅरिकेड्सा कडेन एकठांय जालो आनी बरोच बोळ घातलो. कंटेनमेंट झोनांतल्या लोकांक सरकारान गरजेच्या कड्डणा बरोबर भाजयो, दूद, तांतयांची पुरवण करपाक जाय, थळावो नगरसेवक सैफुल्ला खानान मागला. आयज आमी पळय सॅटर्डे हांवें आमचे हांगा जे कलेक्टराक फोन केल्लो. कलेक्टराक फोन करून हांव सांगूं सोदतालो की बाबा हांगा कितें जालां आनी तुमी पळोवपा आयला काय म्हणून, कित्याक कारण केन्ना आमचे लॉकडावन आसा ते काडटा काय म्हणून.
जाल्यार रिस्पेक्टेड आमचो कलेक्टर म्हाका म्हणपा लागलो की आपूण CMा कडेन मिटिंगे वयतात, आतां मिटींग आसा, मिटींग करून आपूण तुका फोन करता म्हणून. म्हाका तेमी सारके 1:30 सुमार फोन करून सांगलें की आमचे जे लॉकडावन जाल्लें आसा ही एरिया आमी ओपन करूंक शकना. हांवें म्हणलें कित्याक? काय म्हणपा लागले तुमचो रेशो हेजो मायज जावपा लागला, लोक चड मेवपा लागलेल्या, पर्संटेज ऑफ पॉझिटिव्ह केसीस चड जावपा लागलो. हांवें म्हणलें बरें आसा, आपूण तुमचे आमी म्हणपा लागले कलेक्टर की आमी तुमचे बऱ्याक लागून हें करता. हांवें म्हणलें देव बरें करूं, तुमी आमचे बरें मागता, आमी तुमचे आभारी. मागीर म्हणून सांगलें तुमी आमकां दवरूं सोदता, कितले दीस बरें तुमी आमकां दवरतले लॉकडावन करून? मांगरूच असो तुमकां दिसता बरें आसा, कितले दीस पर्यंत दवरतले तुमी सांगूंक शकना. एक 15 ते म्हयनो वयतलो. म्युनिसिपालिटी हेमीन आज ह्या टायमाचेर पावपा जाय. प्रत्येक घरान हांव म्हणटा की 5-5 हजाराची ग्रोसरी आयटम आमकां दिवपा जाय. ते जाले एक 25 किलो तांदूळ जाली, एक 10 किलो पीठ म्हणून जालें, दाळ एक 5 किलो जाली, अशी जी 10-12 आयटम आमकां दिवपा जाय. वेजिटेबल दिवपा जाय. हांव म्हणटा केन्ना ती भुरगीं आमची आसता, वेजिटेरियन आहा, नॉन वेजिटेरियन हांगा रावतात. कोण वेजिटेरियन आहा तांकां आमी सगळे भाजी पालो सगळे दितात. बाकीचे हांगा कितें बाबा कोण चिकन खावपी आसा, मटन खावपी, बरें आसा, चिकन मटन नाका आमकां, पूण तांतयां तरी एक स दिया. तुमी आमकां एक दुधाचे पाकिटी हांगा प्रॉब्लेम जाता, दुधाचे पाकिटी एक 2 दिया. इवन कोवीड एरियाज तांकां बील आमगेले आतां आमगे विलेजीन केसीस आहाय, आमगे बील येवपा लागलो. म्हणजे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गव्हर्मेंट आर नॉट वर्किंग इन लीग. दे नीड टू अंडरस्टँड की कोवीड आयडेंटिफायड कोण पेशंट आहे ते एरिया सुद्दां बील धाडप म्हणल्यार हितून नेग्लिजन्स चोय. दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इवन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन एम्प्लॉईज. कोरोनाच्यो केसी वाडपाक लागिल्ल्यान कारमोणा, चिंचणी आनी कुंकळकारांनी आपणे जावन लॉकडावन केलां. गोवा 365 खातीर मांगोर हिलच्यान श्याम च्यारी आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात परतून एकदा इंधन वाडला. सोमारा पेट्रोल 5 पैशांनी वाडले जाल्यार डिझेलाच्या दरात 13 पैशांची वाड जाल्या. गोंयांत सध्या पेट्रोलाचो दर 77.40 रुपया लिटर जाल्यार डिझेल 75.61 रुपयांचेर पावला. फकत 3 सप्तकांनी डिझेलाच्या दरात 22 खेपे वाड जावपाचो विक्रम जाला. इंधन वाडीक लागून मध्यमवर्गीय चिंतेत सापडल्यात. वरान 2 वरांनी एक भाडें येता आनी तेतून हे पेट्रोल वाडलेलें आसा, तर आमकां कस्टमर पेट्रोल वाडला आमी बीन तेंचे कडच्यान पयशे घेवंक शकना. जे आमी पयलीं कितें घेताले तेच घेता आमी, अशें कांय मायज वाडोवंक ना. जोर का झटका धीरे से लगे. एक 5 पैसे, फाल्यां 10 पैसे, 70 पैसे, 100 रुपयांक 1.5 लिटर पेट्रोल मेळटाले, ते आज 1 लिटर आनी 30 पॉयंट मेळटा. आमी पिगमी करपी लोक आसात जे डे टू डे भोंवून लोकां घरांतल्यान कितें करून पोट भरतात, तांकां बारीक लोकांच्या पोटाचेर हो घाल्लो पांय आसा सरकार. बारीक लोकांकूच त्रास, मोटारीन भोंवता त्या लोकांकूय हो त्रास पडटा, पूण ते लोकांक ते परवडटा आसतलें कदाचित. डे टू डे पळय बारीक कोणी फिरून विकपी आसतात लोक, जो पिगमी घेवपी लोक असतात, ज्यांचे पगार तितलोच आसा तो वाडना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकर आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. गोवा काँग्रेसीन सोमारा दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत सकाळी 10 ते 12 मजगती धरणे धरले. विशय आसलो पेट्रोल आनी डिझेलाचे वाडत चलिल्ले दर. राष्ट्रपतीक भेटोवपा खातीर तांणी दर एका जिल्ल्यांतल्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक निवेदनाय भेटयली. मडगांवां काँग्रेसीन जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरे मुखार धरणे धरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड दर स्थिर आसूनय भारतात सरकार पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडयत आसा अशी तांणी टिका केली. हाचे आदीं भाजपा सरकारान गोंयांत पेट्रोलाचे दर 60 रुपया मेरेनच दवरपाचें उतर दिल्लें. व्हॅटय देंवयतले अशें सांगलेलें, पूण आतां पेट्रोलाचेर 25% व्हॅट लायला जाल्यार डिझेलाचेर 22%. आज पेट्रोलाचे प्रायसीस $40 बॅरलाचे प्रायसीस 40 मदीं तर सारखे ताच्या जागी सकयल गेल्ले 15. आनी अशें आसतना लोकांक हे बेनिफीट पास करपाच्या वाट्याचे केंद्र सरकार हे बेनिफीट लोकांक पास करना. हे लोक ह्या प्रायसा लागून आज सफर जाता. इनफॅक्ट ट्रान्सपोर्टेशन वाडटलें, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडटली. रेल्वेचे जे पळय डिझेलाचेर चलपी गाडयो आसा ताका लागून ट्रान्सपोर्टेशन गुड्स टॅक्स हें वाडटलें.
आणि ह्या खातीर आमी राष्ट्रपतीक एक मेमोरंडम सादर केला की हाजेर राष्ट्रपतीन केंद्र सरकारा कडेन तांकां सांगचें की हाजेर विचार करचो म्हणून. आता सरकारान एक नवी क्रायसीस गरजे भायर तयार केल्या, ही पेट्रोलियम प्रॉडक्ट क्रायसीस. एक कठीण दीस जे आयिल्ले आहा, व्हायरस दीस आयिल्ले आहा, सगळे लोक रस्त्यार आहा, गरीब लोक आयज त्रासान पडले आहा. इकॉनॉमीक पॅकेज दी म्हूण बसवाल्यांक, टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकलवाल्यांक, हेरांक. पूण सरकार इकॉनॉमीक पॅकेज दिलो जाग्यार पेट्रोलियम प्रायसीस वाडयले. देखून आवर डिमांड नंबर 1 which we have made in this petition to the President of India that immediately roll back the petroleum prices. त्याच्या भायर गोंया सद्याक BJP सरकारान 25% वॅट आदयला ऑन पेट्रोल डिझल एंड 22% ऑन पेट्रोल. आमी मागतात जाता तितल्या बेगीन गोंयच्या गव्हर्मेंटान पूण ते रोल बॅक करपाक. सद्याक एक वर्साक तांणी अरावंड 18 लाख crores they have collected as a revenue on this excise duties of excise. 820% has increased on diesel and 258% on petrol. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीच्या विरोधात व्हडल्यान घोशणाबाजी करत काँग्रेसवाल्यांनी म्हापशा आंदोलन केलें. अच्छे दिन खंय पावल्यात असो प्रश्न तांणी प्रधानमंत्र्याक उद्देशून विचारलो. हेर देशांच्या मानान भारतात पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर खूबच वयर पाविल्ल्यान तांणी भाजपा सरकाराक उजरावन काडली. तेन्ना आख्खी इकॉनॉमी कोलॅप्स जाता, म्हारगाय वाडटा, शेतकरी सामकी इमिजिएटली काबार जातात. आमचे पायलट टॅक्सीवाले तांकां त्रास जाता, रिक्षावाले जे आयज पिकअप भाड्या मारतात ते त्रास जातात, ट्रकवाले आयज नुस्तेकार आमच्या गोंयांत कितलेशेच ट्रॉलर आसात, सगळे ट्रॉलरवाले त्रासान पडटात. जो आमचो मिडल क्लास सॅलरीड क्लास आसा तेगेले सगळे पयशे पेट्रोलाचेरूच काबार जातात. पेट्रोल आनी डिझल हेजेर एक मल्टिप्लायींग इफेक्ट आसता जेन्ना तेजो रेट वाडटा. आनी हो सरकार जो इनसेन्सिटीव BJPचो सरकार आसा त्या सरकारान कोणाची काकूट केली ना. नरेंद्र मोदीन सगळ्यांक सांगलेले की काँग्रेस सरकार हो म्हारगाय करपाचो सरकार आनी त्या खातीर BJP सरकार हाडपाक जाय, अच्छे दिन हाडपाक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचे मार्केट नेमके केन्ना सुरू करतले तशेंच विक्रेत्यांक कडल्यान कितलो सपो घेवचो हाचेर चर्चा करपा खातीर SGPDन एक बसका आपयली. बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हजर आसलो. मडगांवचे मार्केट नेमके केन्ना सुरू जातले तशेंच विक्रेत्या कडल्यान कितलो सोपो घेवचो हाचेर चर्चा करपा खातीर SGPDन एक बसका आपयली. बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हजर आसलो. आमचे तिला आमकां आनी एक 1 मंथ मागिला मार्केट ओपन करपाक आनी 1 मंथ कित्याक जाय ते आमगेले रिजन दिलें. एक रिजन म्हळ्यार आमकां FDA मागलो आहा. FDA आमकां थिंगा ऑफिस आमगेलें रेडी करपा जाय. आमगे थिंग शेड आहा थिंगा तें मेंटेनन्स करपा कितें आहा रिपेर करपा जाय. आनी दुसरें आहा तें आमगेलें आनी हेरूय मेंटेनन्स आहा. पयलीं गोंयांत केस जाल्ली तो अशें करून फीश व्हेहिकल येता ते व्हेहिकलाचें काम करतालो आनी तेजे वयल्यान पयली केस गोंयांत येयली आनी ती एक फियर आहा लोकांक म्हणजे ही फीश मार्केट जाता तितली बंद दवरपाक. ताका लागून आमी तेंय चिंतिलां आनी आमी म्हणटा हें केलां सोशल डिस्टन्सींग केलो आहा. आमी मार्केट ओपन केली. व्हेहिकल आमी तांकां स्पेस माग करून दितले पूण हाल्या थिंगा आदरान लोक येता सायकल घेवन मोटरसायकल घेवन तांकां सांबाळपाक बरे त्रास जाय. आनी आतां केसीस आडत आहाय. मारगांव कितल्यो केसीस जाल्यो आनी हे फीश मार्केट केली जाल्यार आनीकूय केस हाडटली. हे लोकांक फियर आहा ताका लागून तोय एक पॉयंट घायला आमी आनी मार्केट आमी ओपन करपाक आनी एक म्हयनो मागिला. PDA will earn 1 lakh a day. That means एक म्हयनो जर आमी फुडें घाले जाल्यार 30 लाख रुपया गेले बसून गेले. हे 30 लाख कोण बेर करता? पयलींच PDA म्हणटा आपल्या कडेन फायनान्स ना, फंड्स ना. दुसरो इशू कितें आहा की लोकांक नुस्तें म्हारग कितें
कित्याक कोण तरी इलिगल हाडटा खंय तरी घुसयता विकता सगळें एवरीथींग गेट्स पास्ड ऑन टू द कंज्युमर. सो लोक प्रतिनिधी म्हणून म्हाका अशें दिसता because of the price of fish, which is the staple diet of boycott, and because of the loss of revenue, because of closure of the market for a prolonged period, we should open, but with due care. जाल्यार दुसरे वटेन गोंयभर नुस्तें विकप्यांची नोंद करून तांकां एका पाख्यातळा हाडपाचेर नुस्तेंमार मंत्र्यान विचार चलयला. Government could not control their activities, maybe for legal or illegal things. That's why government has decided to take all the fishing business or business traders and vendors to take in the ambit of Director of Fisheries Department. So we have notified them to come and register. Sir, that is one thing. Other thing is that उनकी fees बालायला या इतून pandemic म्हणटा ते fees वाढवपाचे. If they are not able to pay, then they have to write to government. They are unable to pay for giving the reasons. पण हे example ते म्हणटा आम्ही त्यांना. Fee is not a question. Question is registration. Some people give reason for high fees. Okay. So my question is, let them first register. No, but they are saying that they have been not taken into confidence when. Now we are taking them into confidence. For several years they were never under the control of Fisheries Department. So we are taking all of them under the control of Fisheries in order to regulate their activities. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. जुवारी पुला खातीर चायना सावन अजून 75% म्हाल येवपाचो उरला. तो माल स्विकारप काय ना ते केंद्र सरकार थारायतले. ते घेतीत तो निर्णय आमकां मान्य आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकारान सांगला. ह्या पुला खातीर 25% माल आदीच पावला. चीन आनी भारता मदीं संबंद ताणल्यात. हे फाटभुंयेर गोंयच्या PWD मंत्र्यान वादाचो बॉल केंद्राचे गोलीत मारप सोयीस्कर मानले. पळयात. जुवारी पुलाच्या बाबतीत तारीख पे तारीख मेळटाली. पयलीं कंत्राटदाराक डिसेंबर 2020 मेरेन तो पुराय करपाक लायल्लो. त्या उपरांत तारखो मेळत गेल्यो. आतां तारीख दिल्या ती एप्रील 2021ची. पूण आतां भारत चायनाचे बॉर्डरी वयल्या तणावाक लागून ह्या विशयाक वेगळेंच मोडण मेळ्ळां. चायनाच्या पयशांनी पूल उबारप काय न्हयकार दिवप अशा पेचात सरकार सापडला. पूण हो विशय गोंयच्या PWD मंत्र्यान केंद्राचेर धुकल्ला. पळयात तो कितें सांगता तो. ब्रिज जो आसा तो फाटल्या दिसांनी लॉकडावन जाल्ल्याक मातशें काम स्लो जालां. फाटल्या दिसांनी काम तेजें स्पीड चालू आसलें. दिलीप बिल्डकॉम तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करता. जवळ जवळ 65% जुवारी ब्रिज कंप्लीट जाला आनी 2021 तांकां फाटल्यान काड एप्रील म्हटल्यार हो ब्रिज कंप्लीट जातलो. 65% सद्याक काम जालां. 35% पेंडींग उरला. एप्रील म्हटल्यार 2021 एप्रील म्हटल्यार हो ब्रिज कंप्लीट जाता. आमी 2020 डिसेंबर म्हटल्यार हो जुवारीचो ब्रिज कंप्लीट करपाचें ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें. तो कॉन्ट्रॅक्टर फास्ट आसा. DBL जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फास्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तो काम करतलो. आतां विशय कितें जालो, चायनीज कन्सल्टंट तेजो आतां जो 35% जो पोर्शन आसा तो चायनीज कन्सल्टंट जे रोप सिस्टम जी आसा ते कन्सल्टंट आसा आनी मटेरियलूय चायना साकून येवपा आसा. जवळ जवळ 25% मटेरियल आमकां आयिल्लें आसा. 75% मटेरियल येवपाचें आसा. ते चायनीज मटेरियल येवपाचें आसा. जे रोप आसा तितूर, बॅरिंग आसा तितूर, लोड बॅरिंग जग आसा तितूर, विविध जे आसा ते चायना येवपा. आतां तो आमी निर्णय घेता. MORTH जे ठरयतले मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट नितीनजी गडकरी ते चायना कडल्यान हें मटेरियल घेवप या ना हें त्यांनी ठरवा प्रमाणे ह्या 8 दिसाक ठरतले. ते प्रमाणे जे बॅलन्स मटेरियल चायना साकून घेवपाचें चायनीज कन्सल्टंट घेवपाचें ते MORTH ठरतले. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट. आमचो मुख्यमंत्री ठरयलो. आता ते 25% येयला म्हणटा ते सामान हय, सामान नाही. बाकीचे परत ते धाडटले काय तुमकां? सद्याचे आतां ओवर चालू आसा. ऑलरेडी फिटींग चालू आहा. हे जे मटेरियल आयला चायना साकून ते फिटींग चालू आसा. ते धाडूं मेळना. आतां ते निर्णय ते घेतले. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट निर्णय घेतलो. तो निर्णय आमकां मान्य आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. 23 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याक सोमार दिसा साकवाळे एके ऑयलीचे टँकरी बरोबर जाल्ल्या अपघातात मरण आयलें. संदीप शर्मा नांवाचो हो तरणाटो वेर्णेच्यान आपले दुचाकी वयल्यान वयतालो. जुवारी इंडियन ऑयल टँक जंक्शना कडेन हो अपघात जालो. वेर्णेचे पुलीस फुडलो तपास करतात. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.